पणजी पाट्यावेल्या गेरा इम्पोरियम इमारती कडेन रस्त्यार घाणयारे उदक व्हांवता. दर दिसा पाट्यार कितलेशेच लोक यो वच करतात, तांकां नाकार हात धरून वचचें पडटा. महापालिकेन जाल्यार ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. इमारतीचो मॅनेजर PWDक पत्रां बरोवन थकलो, मात म्हयनो जालो तरी स्थिती तशीच. आतां तरी पालिकेन लक्ष घालचें अशी मागणी आपाचो फुडारी फ्रांसीस कोयलो हांणी केल्या. आयज आमी हिंगा पाट्यार आहा आनी हिंगा तुमकां सगळ्यांक दाखोवंक जाय की आमची पळय स्मार्ट सिटी आहा आनी आमचे BJP सरकार पळय डबल इंजीन सरकार आहा ती तेणी ते स्वच्छ सुर्वेक्षण म्हणून आनी स्वच्छता अभियानाचेर तेणी भरपूर चर्चा केली. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या आदी सावन तेणी चालू केला. पूण आमची पळय स्मार्ट सिटी आहा आनी हिंगा हे पाटो आमचो बिझनेस हब, मेन बिझनेस हब ऑफ एंटायर पेंजीम सिटी. हे तुमकां स्विच हिंगा लायनीन ह्या फुटपाथाच्या लायनीन चारूय बिल्डिंगाच्या भायर स्विच अशेंच भायर सरता, ओवरफ्लो जाता. ते ड्रेन्स ब्लॉक जाल्या, तितून कितें कचरो गेला. एक बिल्डिंगाच्या मॅनेजराक आमी विचारलें फोन करून की बाबा हे कित्याक जाता हें. तो म्हणटा की आमी PWDक फोन करून तोखले. हे आतां गेले पावस काबार जाल्या उपरांत सान म्हणजे एक म्हयनो पावस मातसो उणो जाला तेन्ना सान हे लिकेज हिंगा आहा. आमी ह्या बिल्डिंगान पळयता, त्या फुडच्या बिल्डिंगान पळयतात, त्याची फुडली बिल्डिंगान पळयल्यार सेम परिस्थिती आख्याक आहा. हिंगा CCP कांय पडलेलें ना, PWDक कांय पडलेलें ना आनी स्मार्ट सिटी म्हणटा तें आमचें काम न्हू म्हणून. तर हे कोणाचें काम आनी कोणें पळोवपाचें? फकत BJP कितें करता की स्वच्छ भारत म्हणून नारे मारता, खंय कोण झाडू घेता आनी फोटो काडटा आनी जालें तेंची स्वच्छता ही सेवा तेंचें कॅम्पेन जालें. पूण एक्चुअल रियलिटी पळोवंक जाय जाल्यार लोकांनी पणजे येवपाचें. स्मार्ट सिटीचो बिझनेस हब पळय आहा पाटो आमचो, पाट्यार येवपाचें आनी हें मोसण करून दवरला फुटपाथाचेर वयता थिंगा तें पळोवपाचें लोकांनी.